आनी खेरीत देव पातकाक लागून पयस गेल्ल्याचो उदीक मोग करता आनी तांकां आपल्या हिणाक हाडूंक वावुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव एक मोगाळ बापूय कसो, कोणूच ताका विबाळलोलो नाका. देखून 145 स्तोत्र आमकां अशें सांगता, सुर्वेस्पोर कितलो कोणबाळो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट करून चडना. हाचे वयल्यान आमकां दिसून येता देव आमचो कितलो दयाळ, मोवाळ, काकूटसार तो. बरो गवळी आपल्या सांडलोल्या मेंढऱ्यांक सोदूंक वेता आनी कोणा सोडशी वेता, जीं पातो करून देवा सोडशिल्लीं पयस गेल्यात तांचे सोबे उदीक आपलो मोग, हुस्को, दया, काकूट दाखयता. तांकां परतून हाडून आपल्या बापाचो अनुभव दिवंक तांकां बाबुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी कोणा सोबे हुस्को दाखोवंक जाय. जेजू बरो गवळी सांडलोल्या शेळ्या सोबे आपलो हुस्को, मोग दाखयता जाल्यार आमी असल्या बाबा भयणां सोबे आमचो हुस्को, मोग दाखोवंक जाय. सांडून गेल्ले शेळेक सोदून काडूंक जेजू सोडशी तांकां परतून हाडूंक जाय.